आमी ही एक काणी आयकल्या ती कॉमन काणी ती आनी ती आयच्या ह्या शिव वर्तमानाक लागता. ती आमी जाणा की एक दीस एक एरोप्लेन तें आपलें डेस्टिनेशनाक पावपाचेंच आसलें आनी पावता पावता मातशें तें टर्ब्युलन्स ताणें अनुभवलें, हालूंक लागलें कित्याक भायल्यान वादळ मोड येवंक लागलें आनी हे प्लेनांतलीं सगळीं मनशां उचांबळ जावंक लागलीं, भिवंक लागलीं कित्याक हें भायल्यान वादळ अकस्मात हें वादळ आयलें म्हणून. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भयणी भावांनो एक धाकटेलें भुरगें आपल्या सिटाचेर बसून एक बूक वाचतालें आनी तिका पळोवन एक बायल म्हणटा, बाये तुका भिरांत दिसना? आनी त्या वेळार तें भुरगें हे बायलेक म्हणटा की म्हाका भिवपाची कसलीच गरज ना कित्याक म्हजो डॅडी पायलट आनी ताणें म्हाका सांगलां हांव तुका सुरक्षीत घरा पावयतलो म्हणून. मोगाच्या भयणी भावांनो, इश्ट शांती आज जेजू आपल्या शिसांक दिवंक सोदता ती. हो आतांच भाग जो आमी वाचला वा आयकला शिव वर्तमानाचो तो जावन आसा निमाण्या जेवणाच्या वेळार जेजू आपल्या शिसांक सांगता तो. आनी ह्या वेळार जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें आसा आपूण थोडोच वेळ तुमच्या बरोबर आसतलो आनी तुमी म्हाका पळयतले म्हणून. आनी हे शीस जेजू बरोबर जे जाणें वेळ सारलेलो ते आतां तांचे काळजां भिवंक लागतात कित्याक जेजू तांचे बरोबर आसचो ना म्हणून. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा तुमची काळजां उचांबळ जावं न्हय, बेजूट जावं न्हय, पूण हांव तुमकां एक देणें दितां आनी तें देणें जावन शांतीचें देणें.